म्हजो इश्ट चारदां काणकोणचो आमदार, आदलो डेप्युटी स्पीकर बॉस बाब इजिदर फेर्नांडीस, आमचो पैंगिणीचो जिल्हा परिशदेचो उमेदवार, म्हजो इश्ट आमचे पक्षाचो फावंडर मेंबर, पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी बाब प्रशांत नाईक, म्हाजेर बशिल्ले सगळे मानेस्त, इजदरा बरोबर आमच्या पक्षान प्रवेश करपी सगळे मानेस्त आनी जमिल्ले म्हजे भावांनो आनी भयणांनो, आज एक हो स्पेशल आनी अधिकृत प्रोग्राम इजिदराक आमच्या पक्षान एंट्री दिवपाक. ही आमची एंट्री आमी मडगांवय करूंक शकताले, पणजेय करूंक शकताले, पूण ती काणकोणा येवन करप हें इतल्या खातीर कित्याक जे मनीस कनेक्टेड आहात, म्हळ्यार आपल्या मुळा कडेन तांकां कनेक्शन आसता, तांचो कितेंय जर राजकारणान स्टेप मारतले जाल्यार तांचे म्हळ्यार मेन काणकोणच्यानूच जावप हें सारकें आसता. आनी म्हाका अशें दिसलें की आमी आतां जिल्हा परिशद इलेक्शन सिरियसली घेतलां. जिल्हा परिशद म्हणटा तें इलेक्शन खरेंच तशें पळोवंक गेलें जाल्यार थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटा तो गरजेचोच न्ही. जिल्हाक व्हडल्यो पावरूय नासतात आनी जिल्हा परिशद इलेक्शन कोण व्हडलें तशें सिरियसली घेना. एक प्रिलीम कशी, सेमी फायनल कशी म्हणून एक इलेक्शनान तो इंट्रस्ट आसूंक शकता. आमी तो हें सगळें जाणा आसतना आमकां खबर आहा की आमी एक जर बरो कॅन्डिडेट म्हणून सोदून गेल्ले, सगळ्या कडेन गेल्ले, इजदरा म्हऱ्यान गेल्ले, विजय पै खोता म्हऱ्यान गेल्ले, म्हळ्यार जे 19,000 मतां बीजेपीक पडूंक ना तांचे भितर जर वचून एक सर्वे केल्लो आनी कॅन्डिडेट सोदिल्लो आनी ते कॅन्डिडेटाक तयार करपाक जे भशेन दुसरे पक्ष आतां तयार करपाकूच टायम काडटात, अशें जर हें सगळें प्रोसेस केल्लो जाल्यार आमी खंय फुडें पावूंक शकनाशिल्ले. आयचें राजकारण तुमी समजून घेयात, गोंयांत कितें चल्लां आनी देशांत कितें चल्लां तें. गोंयांत कितें चल्लां ह्या दिसांनी प्रेसाचेर कितें गाजता की नोकऱ्यो विकल्यो म्हणून. आतां त्यो कोणे विकल्यो, कोणाक पोट दाखयता त्यो दुसऱ्यो खबरो, तातूंत वचना हांव भितर. पूण एक सिद्ध जाता आनी सरकारूय मानून घेता की ह्या सरकारान 2019तल्यान नोकऱ्यो विकल्या. हें क्लियर आहा. प्रमोद सावंत पसून तें ऑब्जेक्ट करना म्हणून ती FIR फायल जाल्ली आहा. ताजेच पुलीस डिपार्टमेंटान FIR फायल केल्ली आहा की नोकऱ्यो विकतात म्हणून हो सरकार. आनी 2019तल्यान हांव मंत्री ना, सो हांव तातूंत नोकऱ्यो विकपाकूय ना आनी नोकऱ्यो घेवपाकूय ना. हांव ते ट्रेडिंगानूच ना भितर. हें पयलें. दुसरें, डाकू गोंयांत सामके डाकुवांचे अच्छे दीन आयिल्ले आहा. तुमी पळयात काल कितें हांगा बायणां येदें वास्को कितें जालां तें. 6व्या फ्लोराचेर वचून एक दरोडो पडटा. कित्या खातीर पडटा? कित्याक डाकूच गोंय चलयतात. गोंयच जेन्ना डाकू चलयतात तेन्ना डाकुवांचे अच्छे दीन येतलेच. ही परिस्थिती आहा गोंयांत. म्हळ्यार कॉलेप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, आमचो एनवायरमेंट, लँड कन्वर्जन सगळीं चालूच आहात. आनी नोकऱ्यो म्हळ्यार आमचो फुडार, आमचे फुडले पिळगेचो फुडार म्हणटा तो सेकंड हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री. आमचे अनएम्प्लॉयमेंट सेकंड हायेस्ट आहा. तुमी चिंतात आमी खंय पावले ते. नोकऱ्योच ना आनी डबल इंजीन म्हणटात. कसलें डबल इंजीन? डबल इंजिनाचो फायदो कोणाक जाता? डबल इंजिनाचो फायदो जे डाकू आहात, जे लुटतात सर्वसामान्य मनशाक, तांकांच फायदो जाता. हें गोंयांत ही परिस्थिती आसा. देशांत परिस्थिती पळयात. देशांत महागठबंधन म्हणून जालें. खंय जालें? बिहारांत. बिहारचे लोक क्रांतिकारी, सगळ्यात व्हडले क्रांतिकारी म्हणटा ते एक बिहारी सबसे भारी म्हणटात. राम मनोहर लोहिया म्हणटा जो आमकां लिबरेशन दिवपाक फुडें आशिल्लो तो बिहारी. जयप्रकाश नारायण जे इमर्जन्सीचे विरुद्ध झगडलो तो बिहारी. सगळे व्हडले विचारवंत आनी क्रांतिकारी लोक बिहारचे आसतात. जे भशेन म्हाका दिसता की गोंयांत क्रांतिकारी लोक वो रस्त्यार येवपी वो विचारवंत म्हणटा ते काणकोणा चड आसात. पूण कितें जालें बिहारांत? महागठबंधन बी सगळें जालें.
पूण रिजल्ट कितें आयलो? रिजल्ट खूब कारणां खातीर येवंक शकता. रिजल्ट EVM खातीर येवंक शकता. रिजल्ट आतां चालू आहा ते स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिविजन म्हणल्यार SIR म्हणून जे इलेक्टोरल रोल निवळ करतात ताजेर जावंक शकता. EVM मॅनिपुलेशना खातीर जावंक शकता. रिजल्ट खूब कारणां खातीर हो तो आयला तो रिजल्ट येवंक शकता. पूण एक वस्त अशी आहा की BJPक लज पसून दिसना. सरकार हाडपा खातीर ते कितेंय करपाक तयार आहा. बिहाराक सगळ्यांत चड उलोवपी आनी चड शो मारपी म्हणटा तो आमचो गृहमंत्री बाब अमित शाहान सांगलें की आमी 160 सीट जिखतले म्हणून. जिखले कितले? 202. हांव तर फाल्यां येवन सांगता की गोवा फॉरवर्ड 10 सीट घालता, 10चे 10 जिखतले म्हणून. तुमी मातशे मीठ लावन सांगतले. तुमी म्हणटाले हो इतले उलयता, इतले जावचें ना, 7 जिखतलो. पूण हांव 10 जिखता म्हणून सांगता आनी 12 जर जिखूंक लागलो जाल्यार इट इज आयदर म्हजें कितें तरी सारकें ना. वो भरमसाट चिटींग चल्लां की लोकशाही धोक्यान आहा. आनी लोकशाही जेन्ना धोक्यान आसता तेन्ना गरज कितें? इमर्जन्सी जेन्ना जाली 1977 कितें जालें तेन्ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आनी कम्युनिस्ट एक जाले. लेफ्ट राईट सगळे एक जाले आनी ताणें म्हणलें लोकशाही आमी राखया. आज तीच परिस्थिती आहा. अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी आहा. आज दुसरे सायडीन कोण कॅन्डिडेटूच घालूंक शकना आनी बरो कॅन्डिडेट घालो आनी बरे मनशाक जर बरोबर घेतलो जो 6000 मतां तुका एक ब्लॉक वोट म्हणून हाडून दिवंक शकता जाल्यार कितें येता? ना तुम्ही कोणाक घेतात? अरे इजी तर बॉस वो जिल्हा परिषद कॅन्डिडेट न्ही, हे तगलेन धरा. ओके खंयच्या खंय डिस्कशन करून फेसबुकाचेर टायमपास करचे न्ही. इजी तरान आमच्या पक्षान प्रवेश केल्लो आहा. आमचो पक्षाक जिखोवपा खातीर ताणें प्रवेश केल्लो आहा. ताका प्रवेश करचे पयलीं प्रशांतान मोहनदासान ताचेर ओपिनियन दिल्लें आहा कित्याक आमकां इजिदोर जाय तो. आनी आमी प्रशांताक कित्याक फुडें घाला? कोणी पक्षाचो फावंडर जनरल सेक्रेटरी इतलो बरो भाशण दिवपी ताका आमदारकीक घालपाचो मरे. प्रशांताक हांवें सरकारांत आसतना ताका रवींद्र भवनाचो चेअरमॅन केल्लो. जंय रवींद्र भवनाचो चेअरमॅन आमदाराक करतात. सो अशें न्ही की आमी प्रशांताचो व्हॅल्यू देंवयतात पूण वी आर पुटींग अवर बेस्ट फूट फॉरवर्ड. आमी दाखोवन दिवंक सोदता की हे इलेक्शन आमकां जिखपाक जाय. आनी हातूंतल्यान काणकोणाची परिस्थिती आहा, जे काणकोणचे गावणे डॅमाचो इशू आहा तो हांवें कितल्याचदा एसेंब्लीन काडला, तुमी आयकलां आसतलें. हांवें लोकांचे इश्यूज आयकुपाक हांगा येवन आयकून इश्यूज रेज केल्ले आहा. आनी ते हाणें कोणें ते रमेश तवडकरान वचून म्हाका प्रायवेटली खूबदां सांगलां की तुवें आपले इश्यूज काडूंक जाय आशिल्ले ते तुवें काडले आहा म्हणून. ही जाल्लें आसा खबर. रमेश तवडकरान सांगिल्लें आहा की करप्शन गोंयांत चालू आहा म्हणून. पंचायतीक जे ग्रांट्स येवपाक जाय, जे GI फंड्स म्हणून आसता ते GI फंड्साक कमिशन लागता, एक स्पेशल टॅक्स लागता आनी तो ताजी बायल जंय सरपंच आहा थंय पसून टॅक्स लागिल्लो हें सिद्ध जाल्लें आहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. आनी थंय स्पिकर म्हणून तो बशिल्लो. म्हणल्यार हांगाचो आमदार पसून मानता की भ्रष्टाचार म्हणटा तो इन्स्टिट्युशनलायज जाल्लो आहा. एक्सेप्ट जाल्लें आहा गोंयांत की भ्रष्टाचार म्हणटा तो आसाच. सगळे कामां कितें तरी कितें ब्रायब दिवची पडटा. लांच दिल्ले शिवाय खंयचेंच काम गोंयांत जायना. हें गोंय आमकां फुडाराक जाय काय बदल हाडूंक जाय? आनी बदल हाडटलो जाल्यार लोक बरोबर जाय नाका. आमी जेन्ना 2024 लोकसभेचें इलेक्शन झगडलें कॅप्टन बिर्यातो खातीर तेन्ना हांवें कितल्याच स्टेटमेंट काडलो की बाबा देबो म्हजो मित्र म्हणून. खरोच मित्र म्हजो. आतां हांगा पर्तगाळी फंक्शन जावपाचें आहा, हांवूय आसतलो, मित्रूच तो म्हजो. पुणून एक पॉलिटिकल सिद्धांता खातीर आमी चिंतलें की बाबा आमी कशें तरी एक जातले. बाबा देबो जे समाजांतल्यान येता ते समाजांतले लोक जे म्हाका सपोर्ट करतात ते म्हाका मत मारचे ना कॅप्टन बिर्यातो, ते बाबा देबाचे बायलेक मारतले हें हांवें स्टेटमेंट काडून सांगिल्लें. पूण तीच मतां चॅक करपा खातीर दुसऱ्या सायडीन जी मतां पडिल्लीं
जेन्ना हांव असेंब्ली इलेक्शनाक उबो राविल्लो, जी मतां म्हाका नाशिल्लीं, जी आरजी पार्टीक पडिल्लीं, जी आम आदमी पार्टीक पडिल्लीं, जी TMCक पडिल्लीं, हे सगळ्या लोकांक आमी एक केले आनी ताजे वयल्यान 3-3.5 वोटाची लीड फिर्यादोक दिली. फक्त फातोर्डा दिवं ना, मडगांवांनी बरी मतां हाडून दिली. हे कित्या खातीर कशें जालें की उरिल्ले सगळे लोक जे कितें पयलीं म्हणिल्लें, इस्दोरान म्हाका असेंब्लीन कितें म्हणिल्लें, हांवें आनी इस्दोराक आनी कितें म्हणिल्लें, त्यो खबऱ्यो सगळ्यो सोडून फुडार चिंतपाक जाय. चल या फुडें करून वगीच आमी पिशे लागला म्हणून आमी उलय म्हणनात. चल या फुडें म्हणटा तें अशें की लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, आतां फुडें या आनी फुडें वतना एक बरो प्रोग्राम घेवन या. गोंयकारांचें बरें जावपा खातीर या, गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळपा खातीर या, गोंय सांबाळपा खातीर फुडें सरया. हें करतले जाल्यार आमी गोंयांतल्यानूच आमी तकल्यो बऱ्यो सुपीक गोंयच्यो तकल्यो वापरून तें करूंक शकता. पूण तें करतले जाल्यार BJP पडटा, पडूंक शकता, हे संकेत आमी लोकांक दिवपाची गरज आहा. ते केन्ना दिवप? पयलीं खंयची ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा, पंचायत इलेक्शन जाता थंय, जिल्ला जाता थंय, म्युनिसिपालिटी जाता थंय, खंय मेळटा थंय इलेक्शन सिरियसली झगडप, इलेक्शना खातीर जमनी रेवप, डोर टू डोर करप, थंयच्या लिडरांक वचून पांय पडप, हे सगळे भाग जाता इलेक्शन कॅम्पेनीचो. इलेक्शन ना, जिल्ला तातूंत कितले पयशे आहा, कितले फंड आहा, कित्या खातीर तें करुया अशें धरलें जाल्यार तूं फुडें पावचो ना. केदी व्हडली पार्टी जावं, बिहारान रिजल्ट आयल्यार ते भशेन रिजल्ट येतले. सो आमचो पक्ष सिरियस आहा. हांव म्हणना आमी इतले मतांनी जिखतले, ती फिगरां हाजे कडेन प्रशांता कडेन व्हडलीं आसा. फिगरां इज अ बेसीस. आमी ताजे परस व्हडले एक लाट कशी आमी करपा खातीर आमी एक पावल फुडें मारतात. हें पावल फुडें मारतना सगळ्यांक मेळटलें. जे आज काल फेसबुकाचेर आमचेर अगेन्स्ट घाला तांकां पसून मेळटलें. कित्याक आमच्या सगळ्यांचो उद्देश एक आहा, टार्गेट एक आहा. टार्गेट कितें की ह्या भ्रश्ट सरकार जो गोंय विरोधी सरकार आसा ताका 2027 उडोवपाचो. ताजो पयलो स्टेप म्हणून जिल्ला परिशद इलेक्शन जाता. जिल्ला परिशद 20 तारखेक जावं, नाजाल्यार मातशें फाटीं फुडें येवं, कितें येवं, पूण तें इलेक्शन येतलें. तें इलेक्शन येतकच डिक्लेअर करपाक आमी रावूं ना. आमी क्लियर कट आज डिक्लेअर करता की प्रशांत न्हू आमचो कॅन्डिडेट आनी तो आसतलोच कॅन्डिडेट आनी ताका जिखयतलेच. ताजे खातीर आमी एक जाल्ले आहा. प्रशांताक जिखोवपा खातीर आमी इस्दोराक पक्षांत घेतिल्लो आहा. घेवचो न्ही? सांग म्हाका. BJPन कितें केलां? BJPन इस्दोर जिखतकच ताका घेतला. पयलीं घेता तेन्ना तुका खरें मन मोकळें जावन उलयतात लोक. जेन्ना आपल्याक कांय फायदो ना, म्हाका कांय फायदो ना प्रशांत जिखून, इस्दोराक कांय फायदो ना प्रशांत जिखून, बट वी वॉन्ट टू प्रूव अ पॉयंट. कितें पॉयंट? की हांगा कितले लोक गोंयकारवादी आसात आनी कितले लोक गोंय विरोधी आसात. गोंय विरोधी म्हण कित्याक म्हणटा हांव? आज मूळ गोंयकार म्हणजे शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटी. मूळ गोंयकारांक पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावचें म्हणून मेन मूव करपी हांव असेंब्लीन. कितें जालें? रोखडेंच तांणी गणेश गांवकाराक काडलो, एक युनानिमस रिजोल्युशन पास केलें, सगळें केलें. फुडें कितें जालें? भगवान बिरसा मुंडाची एनिवर्सरी करतात. सांगतात कितें की गोंयचे मूळ गोंयकारांक खातीर आमी एक म्युजियम करतले. म्हळ्यार कितें? गोंयचे 10% कम्युनिटीक म्युजियमान घालतले. हो BJPचो प्लॅन. म्युजियमान कोणाक घालतात? म्युजियमाक तूं जेन्ना नाच नपछाद जाता, दिश्टीच पडना, सामको रेअर जेन्ना जाता तेन्ना तुका म्युजियमान बसयतात. सो गोंयच्या सरकाराचो शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटी खातीर प्लॅन कितें? म्युजियम. पॉलिटिकल रिजर्वेशन न्ही. डबल इंजीन कसलें तुमचें? कित्या खातीर डबल इंजीन? कसलें डबल इंजीन? वयर सरकार तुमचो, सकयल सरकार तुमचो. पॉलिटिकल रिजर्वेशन कित्याक मेळना? बरें, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळ्ळें आनी काणकोण रिजर्व जालें. इस्दोर रावतलो, प्रशांत रावतलो, हांव रावतलो. मागीर कित्याक करना रमेश तवडकर तें? कर मरे, इजी कर मरे तुजे खातीर. कोण हाडयना तुका, ताजे खातीरूय आमी झगडटले. सो हाजेर आमकां तुमी कारणां दिवं नाकात. तुमी कांय करूं ना, तुमी फकत लूट मारल्या. आतां ते पळय जोशुआन स्टेटमेंट काडला की जिल्ला परिशदाचे मागीर
रिशफल जातले म्हणून. आता जोशुआ म्हणटा का तिकीट हांवें दिल्ली, तिकीटूच हांवें दिल्ली आनी ताका तें तिकीट परती दिना. हांव तुका चॅलेंज मारून सांगता, ताका बावड्याक स्टेटमेंट काडपा लायला. कितें रिशफल जातलें म्हळ्यार कितें, हे नवे बोकडे बी जे कोण मंत्री बिंत्री केल्या, तुमी कितें जोडला बिडला घेतात पळय ते मोडा म्हणून आतां. मोडून रिजल्ट दाखया, कितेंय करात, साम दाम दंड भेद कोतान जिखोवन दाखया. हो फॉर्म्युला तांचो. आनी आमचो फॉर्म्युला कितें, बिज्यान इजदोरा म्हणान बसप ना, ताका घेवप ना. मागीर कितें करप, बरें सभ्य मनशांक घालप, वचप देवळान पांय पडप आनी हारप, आनी मागीर कोण तुका क्रिटिसायज करना. पडटकच तूं बरो म्हणटा, बरो सादो मनीस तो बावडो, बरो प्रशांत बरो मनीस. ताणें एज्युकेशनान हांगा हें कितें तें खंयचें तें निराकाल इश्कॉल बरें चलयता, ताणें उबो रावपाचो आनी नाक्यान पडपाचो. हें राजकारण. अरे आमी उबे रावतात इलेक्शन जिखपाक, आमी आमचो बेस्ट फूट फॉरवर्ड म्हणटा घाला. क्रिकेटीन कितें आसता की तूं जर ग्लान्स अझरुद्दीना भशेन मारूंक शकता, जाल्यार तूं लेफ्ट पांय तुजो फुडें घालताच. सो तुजो जो घट स्ट्रॉंग कितें आहा, हात तर मूठ बरी जर रायटान लागता जाल्यार ती मूठ मारूंकूच जाय, तो हात घट आसूंकूच जाय. तो हात तो पांय आमी फुडें घाल्लो आहा एक बऱ्या कॅन्डिडेटाक घालून. तूं म्हाका सांग, गोंयांत 50 जिल्हा परिशद कॅन्डिडेटा भितर कंपॅरिजन करात, कोणाक उलोवंक कळटा, कोणाक हे 73rd आनी 74th कॉन्स्टिट्युशनल एमेंडमेंटाची नॉलेज आहा. प्रशांता कडेन एकलो लागताले म्हाका सांगा तुमी. आनी अशे मनशाक तुमी कित्याक निवडून दिवप ना, सांगा म्हाका. कुट्याचो बाकर कोणाक तरी घालताले, निवडून हाडटाले आनी तो हय साहेबा म्हणटलो, घडसापय जातलो. हो कॅन्डिडेट तुमचो, हो काणकोणकाराचो कॅन्डिडेट, कित्याक निवडून दिवप ना बरे मनशाक. ते बरे मनशाक निवडून दिवपाक इजदोर आमचे भितर जॉयन जाल्लो. कितें चूक जाली तातूंत. आनी इजदोर खंयच्या पक्षांतल्यान येता, इजदोर इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट गेले खेपे, इजदोर खंयच्याच पक्षांतल्यान येना. आनी आयलो जाल्यार बीजेपींतल्यान येता, आमचे मित्र पक्षांतल्यान इजदोर येना. हें तकलेंत दवरा. फॅक्ट्स एंड फिगर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स. तो इंडिपेंडंट बीजेपींतल्यान फुटून ताका तिकीट दिवंक ना म्हणून सांगलें हाणें. कोणें रे आमच्या हाणें शुभमान कॅट केलें म्हणून. कोणें कॅट केलें तुका, बीजेपीन कॅट केलें. बीजेपींतल्यान भायर सरले आनी तुमी इंडिपेंडंट रावले. आतां तुमी आमच्या पक्षान आयले, काँग्रेसींतल्यान भायर सरना तुमी. हें तकलेंत दवरा. सो डिफॅक्टरांक आमी घेनात, आमी बीजेपींतल्यान भायर सरिल्लो इंडिपेंडंटाक घेतात इलेक्शन जिखपाक. आनी कॅन्डिडेट आमचो फावंडर मेंबर क्लियर कट. खंयचेय सोशल मिडियाराचे कितलेय पेज मारले जाल्यार हें तकलेंत दवरा, हेंच उत्तर आसतलें. पडते हांव रिपीट करूंक वचचो ना. उत्तर एकूच, इलेक्शन जिखपा खातीर बरे मनशांक एक करपाक जाय. सगळे गोंयकारवादी शक्ती म्हणटा त्यो एक जावपाक जाय. काणकोणच्यान सुरवात जावपाक जाय. काणकोणचे एसटी कम्युनिटीक कळपाची गरज आहा. जेन्ना रामा काणकोणकाराक खापायलो तेन्ना ताणें सांगलें की आपल्याक मल्लिकार्जून देव पावलो म्हणून. त्याच मल्लिकार्जून देवाक वचून पांय पडून आमी हांगा आयिल्ले आहा. आनी थंयच्यान आमकां दिसता, आमकां खात्री आहा की जैत म्हणटा तें आमचेंच जातलें. आनी ताजे खातीर हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, कांयच हें तें चिंतू नाकात, फक्त नंबर चिंता. कशें आमी जिखतले, कशें आमी सगळ्यांक बरोबर घेतले. आनी इजदोरूच न्ही, आनी कोण जे दुसरे उरल्या, जे 19,000 मतांची आशिल्ली, 19,000 ऑड मतां, 70-30 ते हे खेपे 30-70 जातले. हें करपाक म्हळ्यार 30 बीजेपी 70 उलटे जातले. हें करपा खातीर जे कितें त्रास घेवंक जाय तो त्रास आमी घेतले. त्या लोकांक आमी मेळटले आनी तांकां सगळ्यांक सांगतले की एक नवो पर्याय आमी काणकोणच्यान सुरवात करुया. आनी हे पर्याया खातीर एक व्हडली मेसेज 27 आमी गोंयकारांक दिवंक शकतले की एक गोंयकारवादी सरकार जो गोंयकारपणान मानता. पूण जे कोण नवे लोक आयल्यात, जे कोण आमची संस्कृताय एक्सेप्ट करतात, जे कोण गोंय चलोवपा खातीर गरजेचे आहा, तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन आमी फुडें वतले. कोणाक गाळी मारचे ना. कोणाक गाळी मारल्यो, पोजडे उलयले म्हणून तूं बरो एडमिनिस्ट्रेटर जायना. बऱ्यो पॉलिसीज करपाची गरज आहा. आनी पॉलिसीज म्हणटा त्यो प्रॅक्टिकेबल आसपाक जाय. ते घटनेन बसपाक जाय. आनी ह्यो घटनेन बसपाच्यो अश्यो पॉलिसीज त्यो घेवन
गोंय एक प्रगतीशील प्रदेश करपा खातीर आमी पयलें पावल मारिल्लें आहा. हे पयल्या पावलाक तुमी आशिर्वाद दिवचो. तुमच्या हांगाच्या देवान आमकां आशिर्वाद दिल्लो आहा. काणकोणकार आमकां आशिर्वाद दितले, आमकां तेंको दितले, आमचे बरोबर रावतले अशें हांव खात्री बाळगितां. इजदोराक हांव वेलकम करतां आमच्या पक्षान. तो आमचे एक आतां एक आमचो फॅमिली मेंबर कसो जाल्लो आहा. आमी ताका प्रोटेक्ट करतले. आमकां गोंयकारपण म्हणून जेन्ना आमी उलयतात तें एक कोंकणी मनशाचें मनीसपण म्हणल्यार गोंयकारपण. जो आमकां पावला ताका आमी विसरचे ना आनी जो आमकां पावतलो ताका आमी केन्नाच विसरचे ना. ताका बरे उद्यार आमी पावयतले. इतलें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. हांगा म्हजी 2 उतरां आयकली. इजदोराक तुमी सगळ्यांनी बरो एक प्रतिसाद दिवन आमच्या पक्षान धाडला म्हणून ताका आमी ताजो इंट्रस्ट आमी सदांच राखतले हें उतर दितां. म्हजी 2 उतरां आयकली आनी प्रशांताक तुमी घेवन फुडें वतले हें आस बाळगून म्हजी 2 उतरां आयकली म्हूण देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.